आसा ते एरियेन आयज आमी CZMA गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीचे एका हियरिंग आपयल्ले। हांव स्पिकर म्हणून येयल्लो हांगा। स्पिकर म्हणून येयल्ल्या उपरांत आयज आमी हांगा पळयले की हांगा एकटो गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीचो थंयसर डेप्युटी कलेक्टर कोणूच बसलेले ना। आमकां उलयता आसतना अशें दिसलें की तोंडा समोर फक्त आमची नांवां अनावन्स करताले तीच फुडें आसली। कोण एकटो बरोवन घेवनासलो, कोण काय करिनासलो, कांयच करिनासले। थंयसर आमी अशें पळयलें की तेंच्यांनी थंयसर 3 स्क्रिनी घातल्यात। म्हाका दिसता कितले तरी कित्याक तेंच्यांनी भाड्याक दिला आसतले, भाड्याचे हाडला आसतलो। आनी स्क्रिनीचे 3 स्क्रिनी लायलेले आसा न्हू, तिगांचे टायम आसा 15-15 मिनटां उलोवपाक दितात तेजे फक्त आमकां टायम दिसता। पूण एक जर स्क्रीन हाडलेली जाल्यार आमकां एक टायम दिसता आसलो। पण 2 स्क्रिनीचे तुमी आमी जे कितें उलयता आनी कितें करता ते लोकांक दिसतलें आसलें न्ही। ती स्क्रीन हेंच्यांनी कित्याक लागून बंद केल्ली? आनी हो जो इतलो खर्च जर तुमी इतलो केल्लो आतां प्रत्येक गांवांनी जर तुमी अरेंजमेंट जर केल्लें न्ही, आतां आमचे 20 मतदारसंघ हे सायडीक नॉर्थ गोवाक आसा। प्रत्येक मतदारसंघान हेंच्यांनी पंचायत एरियेन हे कोणाचे हियरिंग हेंच्यांनी आयकपाक जाय आसलें, पूण तें बी तेंच्यांनी करूंक ना। पूण आयज हांगा गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी जी CRZ ऑथॉरिटी जी आसा न्ही, हे कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर आनी हे वयर दिल्लीसून जे कोण बसलेले आसात न्ही तेंचे हे आयकतात। आनी आयकताना अशें दिसता की हेंच्यांनी नॅशनलायजेशन ऑफ रिवर जी आसा हेंच्यांनी ते दिसा असेंब्ली फाटल्या दिसांनी हेंच्यांनी पास करून घेतलेले। कित्याक ना आमच्या हातीन काय ना, कितें फक्त आमी फक्त दिल्लीचे लोक जे आसा न्हू तेंच्यांनी आमचे हात बांदून दिल्लेले आसा। हे आतां कोण MLA निवडून दिल्लेले आसा न्हू तेंच्यांनी कितें केल्लेलें आसा की नॅशनलायजेशन रिवर जे आसा न्हू तेंच्या हातीन आमकां दिल्लीवाल्याच्या हातीन बांदून दिल्लेले आसा। आनी आतां तेतून बांदून दिता आसतना तेंच्यांनी कितें केलां, MPT जी आसा न्ही, MPT जो दर्या जो आसा आमचा सावथ गोवाक जो दर्या जो आसा, रिवर जी आसा भितर ती रिवर सुद्दां हेंच्यांनी कितें केलां दिल्लीवाल्याच्या हातीन दिल्या। आतां आमी गोंयकार, आतां आमी पंचायत एरियेन म्हणटकूच आमी पंचायतीन वयतले लायसन काडपाक। फाल्यां सकाळीं कितें लायसन जाल्यार आमकां दिल्लीसून हाडचें पडटलें। आतां दिल्लीचे लोक हांगा गोंयांत रावपाक येतात ट्युरिस्ट म्हणून। आतां आमी हांगा कितें ते ट्युरिस्ट म्हणून येतात आनी ते हांगाले लँड ओनर जातले, ते बिझनेस करतले। हांगा पळोवंक गेलेल्या फेरीपोटी कडेन हांगा आमचे बेतीन हांगा कोण जर गरोवंक जर गेलो न्ही तर आमकां थंय परमिशन ना। ही आयची गोंयची परिस्थिती आसा। मागता आसतना गोंयकारांक हांव सांगता कितें, हे जे सरकार जे आसा हे डेप्युटी कलेक्टर हे सारके चोचले जाल्लेले आहा। चोचले म्हणजे कितें, हे मिनिस्टरांचे चोचले, मिनिस्टर सांगता ते आयकतात। पूण तांकां आवोपानी व्हडले केलेले आहा, शिकून कलेक्टर IAS ऑफिसर केलेले आसा न्हू, ते कायद्या प्रमाणे जे कायद्यान जे वागोवंक जाय वागपाक जाय। पूण हे दिल्लीवाले जे कितें सांगता न्हू तसो कायदे हे बदलतात आनी बदलून जाय तशें आपणाक वागता। आनी वन डोर इज ओपन, केन्ना एक देवान एक अशी एक म्हण आसा, वेन ऑल डोर आर क्लोजीस न्हू, एक खंयचो दार उक्तें आसता। पूण गोंयच्या लोकांक आमचे दार उक्ते दवरलेले आसा। गोंयचे प्रत्येक जनतेन हेचेर विचार करपाक जाय। हे दिल्लीसून कोण येणारे जर सरकाराक आमचे गोंयचे MLA सांगलेले आयका म्हूण सांगतात न्हू, तसले MLA हे चोचले बायजवान आमकां MLA करून गोंयच्या लोकांक दिवपाचे ना, बरे MLA दिवपाक जाय गोंयच्या लोकांक लागून जे आमकां आयज झक मारीत हांगा येवचे पडलेले आसा। हांगा हेंच्यांनी कसलीच वेवस्था केलेली ना आनी एकदम आमकां आयज त्रास केलेले आहा। असो सरकाराक निवडून दिवपाचो ना आनी कायद्या प्रमाणे आमी वागोवया। आनी कायदो हो BJPचे सरकार आमी सांगुया जो कायद्याची भाशा करताले। राम राज्याच्या नांवान निवडून दिलेले सरकार हे आमकां अक्षरशः रामाच्या नांवान हेंच्यांनी फटयलेले आसा आनी आपली घरां दारां भरलेली आसा।